दुसरें म्हणल्यार ड्रायव्हिंग सिटाचेर बसलेली बाय तिका कोणी थंयसरल्यान व्हेला. आतां पळय आमच्या मतदारसंघांतली 2 जाणां आसली की भांगरा सारकी 2 मनशां गेली. अशें जर जायत रावले, आतां टोटल 5 जाणां जाले कळ्ळें न्हू. अशें जर जायत रावले आनी जर खरे मनशाक जे बरो मनीस आसलो ताका जे मुद्दम उडयल्ल्या भशेन उडयल्ले आसा तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतला. आनी आमकां इतलेंच क्लियर करपाक जाय, आमकां सगळ्यांक डावट आसा की तो जो पळय कोण मनीस आसा जो अरेस्ट केला त्याच्या बरोबर त्याच्या मिसिसीकूय करूंक जाय. एक जालें. दुसरी गजाल कारण की ड्रायव्हराचे हाय विटनेस आसा आमचे कडेन. ड्रायव्हरा कडेन ती ड्रायव्हर सिटार आसलेली. बरें तें जालें. त्याच बरोबर तुमी फॉरेन्सीक लॅबान चॅक करूंक जाय, एनालिसीस करूंक जाय. बाबा फिंगरप्रिंट चॅक करूंक जाय, बाबा कोण चलयतालो गाडी बरोबर तेंय तुमी चॅक करूंक जाय. हें सगळें जालें उपरांत हेजे कोण तो आतां एरेस्ट केला ताका आमकां जस्ट कोणाक तरी 1-2 जाणां आमकां पळोवपाक जाय. बाबा तोच मनीस म्हणून सगळ्यांक डावट आसा की बाबा तो एरेस्ट केला तो मनीस न्हू म्हणून. आनी हेजेर आमकां खरेंच आमकां जस्टीस जाय. कारण आमी कशें दोगी बसपाचें ना. आमी तेही टेस्ट करूंक जाय. तेही इवन तेजे मिसीचें करपाक तेजें केला तुमी तेजे मिसीचें करूंक जाय. हे आतां हांव सांगू तुका काय सांग सिक्वेन्स असो जालो. सिक्वेन्सा प्रमाणे सांगता नंदनवनान रोटरी क्लबाची पार्टी आशिल्ली बरोबर सारकें आमकां सगळें फोटो पावले. ती पार्टी करून येताली. येतना ताणें बाटल्यो भरिल्ल्यो म्हळ्यार मिक्स केल्ल्यो बाटल्यो भरिल्ल्यो आनी हो चलयतालो आनी लेफ्ट सायडीन बशिल्ली. 1 जाणां भुरग्यां फाटल्यान आशिल्लीं. बरोबर गाडी आयली. गाडी फास्ट आयली. पयली सर्वीस रोडार सकल्यान आयली ती. सर्वीस रोडांतल्यान सकल्यान आयली ताणें टर्न मारपाक घालना आनी पयली ताणें ती यमाक मारली. वयलो तो रोड एक्सपायर जालो आनी मागीर यमाक मारली तेन्ना इम्पॅक्टार ती बॅगां फुटली. एअरबॅग्स फुटली. तो ब्लायंड जालो आनी तूं कितें जालें तेका खबर ना तुका. तेन्ना गाडी उबी रावली तेन्ना बायल आशिल्ली पळय तिणें सांगलें ताका एक्सचेंज कर. कळ्ळें न्ही. एक्सचेंज केली ताणें एक्सचेंज केली. तो स्टन जालो आनी लेफ्ट सायडीच्यान देंवलो. पयलीं भुरग्यांक काडली भायर. फाटल्यान गेलो भुरग्यांक मारुती टेंपला कडेन देंवलो आनी परतो आयलो ती जंक्शना कडेन आनी ताणें फोन मारलो बायल फोन घेनाली. बायल फोन घेतना परतो आयलो जाल्यार ताका बायलेक लेफ्ट सायडीच्यान भेराव करून आसा आनी बायल कडकडटाली तेन्ना तो बायलेक घेतलो आनी सायडीन गेलो. इन द मीन टायम आमकां एक एम्बुलन्स आयली. तांच्यांनी सगळ्यांक जे कोण सिरियस आशिल्ले तांकां व्हेले. मागीर आमचे रॉबर्ट आयले पुलिसांनी बाकीचे कोण आसा तांकां व्हेले आनी म्हाका फाटल्यान मागीर आनीक हें आयली एम्बुलन्स आयली आनी अशें तो स्टेरिंगाचेर आसली पळयली. स्टेरिंगाचेर आसलो म्हण तो एक एविडेन्स जालो न्हू. ती त्या स्टेरिंग तेजी कित्याक तुमी चॅक केलें ना काय म्हणटा आमी ताज्या हाजेर रावना. आमी रावले जे कोण बाकीचे जे गाडयेक हिट जाल्या पयलीं ते जे ऑक्युपंट्स आसा तांचे स्टेटमेंट आमचे कडेन आसा आनी तांच्यांनी सांगलां की दादलो चलयतालो. कळ्ळें. जे कोण इंजर्ड जाल्ले ते ऑल्टो आनी स्विफ्टाचे जे कोण आहा पयलीं तांच्यांनी सांगलें की दादलो चलयतालो. ताजेर आमी रिलाय जाले. आमचे कडेन वृंदावनानसून ते हॉटेल रेस्टॉरंट हे आहेत रोटरी थंयसरल्यान ते हांगासर आयले आनी थंयसरल्यान तुवें आमकां हिस्ट्री सांगली. ओके सो ही हिस्ट्री कोणी तरी तुमकां सांगला आसतलें. आमी पयलीं चॅक केलें CCTV कॅमेरा रायट फ्रॉम द ओके वृंदावनान रायट थंयसरल्यान भायर समजा थंयसरल्यानसून हांगासर पर्यंत तो ड्रायव्ह करतालो. एविडन्सीस तुजे कडेन आसा. तो ड्रायव्ह करतालो एविडन्सीस आसा सगळे. दुसरी गजाल म्हाका दुसरी गजाल ती बायल मनशी जी आसली सिटाचेर आशिल्ली तिची मेडिकल टेस्ट जाला ना कित्याक जावना. ती तेन्ना नाशिल्ली आनी आमी कन्फर्म जाल्ले की ड्रायव्हिंग वॉच करतालो. मेडिकल ती सिटाचेर आशिल्ली म्हणून तुमकां हें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा.
आसा ती तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा म्हणटा हय. सो वी आर नॉट शुअर दॅट वेदर शी वॉज देअर वॉज शी वॉज नॉट देअर ओवर देअर बट तिचे सिटाचेर ती मेळ्ळा म्हणल्यार तिचो मेडिकल टेस्ट जावंक जाय आशिल्लो 100%. जावपा जाय आशिल्लो पूण कितें ना, एक- ड्रायव्हर एकटोच आसता ड्रायव्हर दोग जाण आसता सर, Sir, but you are not there. one No, second. त्या टायमार एक one second, let me answer. त्या टायमार तो ड्रायव्हर आशिल्लो म्हणून आमकां परफेक्ट आशिल्ले ताका लागून When the scene is taken place, the family, husband is there, wife is there, and the kids are there. So respect your chair. You are not there, I was not there. Okay, fine. And moreover, But wait, sir, let me complete. one more thing. Sir, let me One more complete. thing. Sir, let me complete. But when husband and wife are sitting and children, when this scene took place, this accident took place, you tell me one thing, how could the lady escape? तुम्ही ताका वेला म्हणटा तुम्ही मेडिकलाक बायलेचे मेडिकल कित्याक करूं ना भुरग्याचे कित्याक करूं ना जे तुम्ही पळयला पळय तुम्ही थंयसर प्रेझन्स नाशिल्ले नंबर 1 आमकां जे कोण सांगता पळय ते आमी रिपोर्ट करता कळ्ळें तुम्ही हेय आमकां सांगला की थंयसर ती त्या सिटाचेर पावली म्हणून त्या सिटाचेर पावली त्या टायमाचेर पावला तेजे 15 मिनटां पयलीं तेंचे एक्सचेंज केला सीसीटीव्हीचेर ना एक मिनिट ती आमी कन्सिडर करूं शकना पूण ज्या सिटाचेर ती आसलेली थंयसर म्हणल्यार ती सुद्दां ड्रायव्हर सिटाचेर आशिल्ली कन्फर्मेशन जायना फॉर द एविडन्स पर्पज इन द कोर्ट we have to collect all the information required and I feel that taking the medical report of that woman was important. Which the police have failed right now. Sir, let me complete it. Let me complete it, sir. Let me complete it. हे जर फेल झालो दुसरी गजाल आमकां एक क्वेश्चन आन्सर हे करपाक ही जी लोकांक हे लोक जे आसा पळय ही बायल आनी तेची भुरगीं ताच्या नंतर तांकां खंय पावयली ती बायल आनी भुरगीं आपणूच गेली आपूण कशी गेली ती फाटल्यान जी तांचे बरोबर जे कोण येताले पळय तांच्यानी वयताले सर तुम्ही 2 मिनिटां पयलीं सांगले राव आनी एक सांगू उलोवपाक 2 मिनिटां पयलीं तुम्ही सांगले की ड्रायव्हर सिटा वयलो तो लेफ्ट सायडीन गेलो म्हणून जाल्यार ती बायल खंयसून तेज्या ड्रायव्हर सिटार गेली कशें तुम्ही हे तुम्ही आत्तां सांगले 2 मिनिटां की तो दादर सायडीन गेलो म्हणून आणि बायल अशी म्हणजे गाडयेच्या सिंपल क्वेश्चन सर कठीण पडटा मेडिकल टेस्ट झाला पण बायलेक जाल्ला बट म्हाका बरोबर जेन्ना हांव पळयलें तेन्ना बायलेची पर्स लेफ्ट सायडीच्यान आसा बायलेची पर्स बरोबर ती ड्रायव्हिंग सीट आसल्यार अशी दवरता राव तशीच बरोबर हांव जर ऍक्सिडेंट जाता पळय तेन्ना बायलेच्या पर्सीचेर डिफायन जायना की एकूच गजाल जाय पाया कोणाक आमकां फक्त 2-3 क्वेश्चनां आन्सर करपाक जाय जर तर जावंक ना ती गजाल उरून ना जाल्यार तुमी सांगपाक जाय की मेडिकल टेस्ट जेन्ना आमकां खबर आसा की बायल मनीस त्यो थंयसर बसलेली ड्रायव्हर सिटाचेर तूं आमकां सांगूंक शकना की बाबा तिची एक्सचेंज जाली थंय जाली दिस इज नॉट द रिजन यू हॅव सीन वी हॅव सीन द पर्सन हू वॉज सिटींग डावन ओवर देअर काही लोकांनी सांगले एविडन्स दिले आता तेंचे कडल्यान तूं एविडन्स घेवपाचो आसा कोणाक एक्सिडेंट जालेलो तेंचे कडल्यान घेवपाक घेतला बरें स्टेटमेंट घेतला ऑलरेडी तेंच्यांनी कितें सांगलें तुमकां ड्रायव्हर मेन पर्सन तेंच्यांनी मेल पेपरान सांगलें तुका दुसऱ्यांनी कितें सांगलें तुका कोण दुसऱ्यान आता स्टेटमेंट एक व्हायरल जाल्लो आसा विटनेस व्हिडिओचे प्रोडक्ट मिडिया आपण स्वतः जाणा प्रॉब्लेम नाही सांगत थंयसर त्या इन्सिडेंट सर एक मिनिट एविडन्स इज एव्हरीवन इट इज नॉट अबाउट वेदर दॅट एक्सिडेंट इज टेकिंग प्लेस ऑर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार जो कोण एक्सिडेंट टक्कर जाता पळय ताका चान्सीस आसना बाबा कितें चल्लां तें पळोवपाक पूण त्या मनशाक एक्सिडेंट जाला ही सेव्ड ओवर देर ही कॅन व्हेरी क्लियरली टेल वॉट वॉज द थिंग्स हॅपन ओवर देर ह्या मनशाक जर तर पळय जेन्ना तुमच्या मनीस एक्सिडेंट जाता पुलीस तर थंयसर पावता जाल्यार हे जे मनीस थंयसर आसा तांकां ते सुशेगाद घरा कडेन कशें पावता तांकां पयलीं म्हणटा ते पुलीस स्टेशन पावपाक जाय आशिल्लें पुलीस स्टेशन पावन तांचे एक्चुअली मेडिकल फर्स्ट तेंची मेडिकल जावपाक जाय आशिल्ली मेडिकलूय जायना दुसरी गजाल सर हांव एक विचारूंक सोदतां मेडिकल त्या मनशाची दुसरे दिसा जाता तो एक्यूज आहा पळय
त्या दिसा गेला केन्ना गेला? रातची गेला. रातचो ताका कितल्याक सुमार? पावणे 11 सुमार हाडलें ताका पावणे 11 इमिजिएटली ताका धाडला हांगा 11 तो खंय आसलो? हां घरान एक तो खंय आसलो? कोण तो कोण एक्यूज accused. एक्यूज हाडलें न्ही accused खंय आसलो? हां खंयच्या आशिल्लो? खंयच्यान अरेस्ट केला? हांव खंयच्यान सांगता. arrest खंयच्यान अरेस्ट केला? हां? खंयच्यान अरेस्ट केला? खंयच्यान अरेस्ट केला? Tell me from where you have brought the accused person. पुलीस पावचे पयलीं तो थंयच्यान नाशिल्लो आमी पुलीस पावले तेन्ना हेर आफ्टर आमी हें करतकीर मागीर ते फायंड आवट करून आमी हाडला So ताका accused खंयच्यान उखल्ला तुम्ही? खंयच्यान उखल्ला accused? मार्शलांतल्यान हाडले मार्शल सायडीच्यान कितें? मार्शल सायडीच्यान मार्शल सायड म्हणजे खंय मार्शलांतल्यान हाडला तुम्ही आता हे सगळे ते हाजे वयल्यान व्हायरल जाता तो स्टेटमेंट काय विटनेस म्हणटा पळय न्ही ताजे कडल्यान जर तर तुमी आतां हे ट्रूथ टू फायंड आवट करपा आयला जाल्यार म्हाका सांग पळया तो जर तर आय विटनेस जर तर आशिल्लो जाल्यार ती बायल सकयल पडल्या म्हणून 1.5 वरां तो कित्याक रावलो कशी पुलीस आसतना खंयची बॅच? ती आतां ती भावना सकयल पडली उसळून पडली भावना उठून पडला म्हणजे? हय. ना, एक सेकंड. ऑन द क्रायटेरिया की ती बायल थंय मनीस पडला म्हणून तो एविडेन्स जायना अशें तूं सांगू शकता? कितें? आरे तो जर तर आय विटनेस म्हणून आसा म्हणून सांगता न्ही तूं जाल्यार ताणें ती पडली ती कित्याक पळोवं नाका म्हणटा आणि एक मला सांगा साहेब, आमचं पयलीं ताका शिफ्ट केलें इंजर्ड आशिल्लो आता तुम्ही म्हटले की बायल लेफ्ट सायडीन असलेली बरोबर तुम्ही म्हटले मागीर ती हांगा आयल्या हय. आणि पर्स Accident तिचे पर्स लेफ्टान असलेले हय. बरोबर हय. ऍक्सिडेंट जाल्यार पर्स त्या सायडीन वचूंक शकना मध्ये हे आसा तुम्ही पहिली म्हणता की तुम्ही थंयसर मेडिकल जे करपाक जाय आशिल्ले ते मेडिकल करून ना एक मिनिट तुम्ही मेडिकल करून ना तुमचं फेलियर हो की तुम्ही मेडिकल तेन्ना करून ना म्हाका एक गजाल जाय इमिजिएटली की त्या मनशाचो त्या टायमाचेर कोणाक कॉल गेला ते कॉल डिटेल काडटा ट्रेस करा काडटले आता ऑलरेडी ते काडटले सर दिस इज अ मर्डर ऑफ 5 people. This is murder of 5 people. Please तुम्ही don't म्हणता call details तुका एका call details जे आसा पळय सर एका वरान न्हू call details जे आसा पळय रिगार्डिंग मर्डर you all have complete access for the telecom industry. So rules पयली मेन्शन केलो आसता आणि तुमकां ते एका वरान न्हू within 15 minutes तुमकां सगळं details दिता. आणि तुम्ही तर म्हणता अजून पर्यंत मेळूं ना एक तुम्ही तर म्हणता की अजून पर्यंत मेळूं ना we would like to tell you and bring to your notice about की आमकां सगळ्यांक लोकांचो फियर असो आसा की जे चली आसा शी ती बायल जी आसा शी इज कनेक्टेड विथ द पॉलिटिशियन्स लेट अस बी व्हेरी क्लियर नो नो यू आर नॉट अवेअर ऑफ बट वी आर टेलिंग यू फॉर द प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन आमकां जाय की हे जे आता इन्व्हेस्टिगेशन तुमचे जावपाक जाय आसलें मेडिकल जावपाक जाय ते मेडिकल जावना आता तुम्ही म्हणता की तुम्ही सगळे सीसीटीव्ही फुटेजीस जो थंयच्यान हांगासर पर्यंत सीसीटीव्ही फुटेज तुम्ही दवरला म्हणटा यू आर गोईंग ऑन रिकॉर्ड सर सगळे तुम्ही केले आणि त्या रिकॉर्डात तुमकां मेळा की फक्त तो मनीस जो आसा पळय तो ड्रायव्ह करतालो सारकें आणि तुम्ही हेंय म्हणटा की तांकां पावपाक आनी दुसरे मनीस गेले तुमची पुलिसाची जीप वचना कोणा पावपाक कोण आयताले पळय तांच्यान वेलता पण साहेब फाटल्यान माशेलान कशें पावले माशेलान खंय रावले तर ते हांव सांगता स्टोरी सांग ताजे जो कोण समगडी आशिल्ले पळय बरोबर आशिल्ले पळय तांच्यान तुमचे माशेलान तुम्ही खंय उखल्ला नो You are saying that you have picked the person in the marshal. Which area you have picked up? मेन पर्सन पण माशेलांतल्यान खंय माशेलान कसो गेलो तुमच्या
कोणा अमोलाने केला म्हणटा ऍक्सिडेंट करपी मनीस ते पोलिसांनी काय तांकां जे फाटल्यान जे कोण येतात पळय तांच्यानी मिडियाचेर एकूच गोष्ट सांगून सोडपाक तुवें आमकां सांगला आनी पीआय बुशिल्लो सांगला तुमी सांगला की मार्शलांतल्यान तुमी पिकअप करून हाडला म्हणून आनी जरी तर मार्शलांतल्यान पिकअप करून ना ताका जरी तर मार्शलांतल्यान पिकअप करून ना ताका दुसऱ्या जाग्याकडल्यान पिकअप केल्लो आसा जाल्यार शुड वी फायल अ कंप्लेन अगेन्स्ट यू बोथ फायल कर ना एक सांगता तुम्ही एव्हिडन्स तुम्ही सांगता की आम्ही मार्शलांतल्यान सर वेट अ मिनिट आय वॉन्ट टू बी व्हेरी क्लियर यू आर गिविंग अ स्टेटमेंट दॅट यू हॅव पिक्ड दॅट पर्सन फ्रॉम द मार्शल अरे मार्शलांतल्यान हाडलो नाल्यार मडगांवच्यान हाडलो कितें डिफरन्स पडटा Sir, we want records. We want records of the phone calls. तुम्ही ज्या प्रकारे सांगताय की गाडी जेव्हा हे झाले तुमका खबर आहे बलून ओपन जातात बलून ओपन झाले असताना दोघांनी एवढे क्रॉस कसे झाले तुम्ही सांगले की त्याने भुरग्यांक व्हरून खंय तरी दवरली भुरग्यांक थंय दवरून दोखोय केलो त्याच्या भुरग्यांक सेव बायलेक हाडून तो गेलो मागीर बायलेक घेवन गेलो तुम्ही सांगा तुमच्या स्टेटमेंटाचेर आसा तुमच्या स्टेटमेंटाचेर सांगता आमकां जेन्ना कळ्ळें की ड्रायव्हर हो म्हणून बायलेक आमकां बायलेचा फोन आशिल्लो तुमचे बायलेचो फोन आशिल्लो तेजे कडेन आशिल्लो ताजे कडेन बायले कडेन तेजो फोन आशिल्लो ताजे कडेन तेजो फोन आसलो तेजे कडेन नासलो फोन तेजे बायलेचो फोन आसलो आतां First तुम्ही check केली. तेजो बायलेचो फोन आहा बायलेक आय एम आस्किंग यू समथिंग सर तेजो बायलेचो फोन आहा तुमचं किती म्हणटा तें म्हणले एकूच आसा की आमचें इन्व्हेस्टिगेशन तुम्ही सारकें करून ना कशें करूं सांग कशें करूं नंबर वन जेन्ना आमी व्हेरी क्लियर सांगता की बाबा बायल मनीस खंयसर आसलेली म्हणून आनी बायल मनीस खंयसर ड्रायव्हर सिटाचेर बसलेली आनी हें पिक्चर तुमी दिल्लें आसा सो जाल्यार ते बायल मनीसो पयलीं म्हणटा ते मेडिकल जावपाक जाय आसलें तुमी म्हणटा बायल मनीस गेली खंय जाल्यार बायल मनीस तर खंय गेली जाल्यार फर्स्ट मेन इम्पॉर्टंट काम कितें आशिल्लें चॅक पोस्ट जे आसा पळय इमिजिएटली फोन सोंसपाक जाल्यार बाबा हांगा हिट एंड रन केस जाला सगळे कडेन थंयसर ब्लॉक करा आनी हे बायलेक मनशाक घेवन या म्हणून जालें तें डिस्कस सांगलें की मेल पर्सन धरतालो मेल पर्सनाक हाडलो आमी इमिजिएटली आनी ताका उलयत ऑलरेडी आतां मेडिकल गेले बायलेक जे पण अरेस्ट केला आमी अरेस्टान वचना बायलेक अरेस्ट बायलेक अरेस्ट करिना आमी वचना ऑन द बेसिस ऑफ त्या मनशाक जो तेका धरला पळय तेका तेजे कडेन तेणी आमकां अशें सांगलें कोणी सांगलें कोणी सांगलें बाकीचे एक मिनिट
हांव कितें म्हणटा तुमी आतां सांगला तुमी सगळे CCTV कॅमेरा चेक केला फुटेज तुमकां मेळ्ळा ती मातशी आमकां दाखया मेळा आमकां कितें 100 रुपया लागतात माझे आता डायरेक्ट आमकां क्लियर जाता की कारण तुमी तांकां मेळलेले आसा तुमी तांकां सपोर्ट अशें खंयच बरयल्लें ना कायद्यान जेन्ना गाडयेचो एक्सिडेंट जाता तेन्ना एक्सिडेंट जाल्या उपरांत फक्त ड्रायव्हराचेच टेस्ट करपाक जाय म्हणून अशें खंयच्या कायद्यान बरयल्लें आसा म्हाका जाला खंय आसा अशें बरयलें ना मागीर कित्याक अरेस्ट करूं ना You cannot be sure unless until you have witness in your eyes. You have बोलना तो है नहीं. तुम्ही तिका अरेस्ट करिना आम्ही हांगासरल्यान आणि तिने हो एव्हिडन्स लिपोवपाचो ट्राय केला आपल्या ऑर्डराक वाडोवपाचो प्रयत्न केला सगळ्याचो डिमांड ती स्टेरिंगाची तुमकां क्लियर सर सांगूंक सोदता इन्व्हेस्टिगेशन जाता इन्व्हेस्टिगेशन तर जाता न्ही तुमकां जेन्ना लोक सगळे जाण सांगता एविडन्स सांगता की बाबा थंयसर बायल मनीस आशिल्ली म्हणून तुमची फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रिंग दॅट वुमन हियर नंबर 1 number 2 do you have his or her cell phones right now check the records number 3 सरान सांगिल्ले खंयसर जे गाडयेचे जे फिंगरप्रिंट्स आसा कितें आसा ते चेक केला forensic बी सगळें हाडल्या ना ना आता फोन चेक केला फोन चेक केला कॉल डिटेलिंग मागला call एक सिंपल बाकी ऑल्टोज बाकी सगळ्यांची तुम्ही स्टेटमेंट घेतलाय ज्याकडे असेल तर एक्झॅक्ट कित्याक घेतलं मर्सिडीजन जे ड्रायव्हर आशिल्लो कोणूय ड्रायव्हर आशिल्लो लोकांचे घेवपाक जाय आशिल्लें लोकांचे स्टेटमेंट आणि मेन दोन नंबर कराड
अरे मीडिया हमारे एविडेंस दी बोलून दी तुम्ही म्हणता मी सांगू ना तुमचा विश्वास आहे ना फॅमिलीची तुम्ही किती करता तुम्ही बाहेर असली किरा त्यांना करून अरे त्यांना तिचा बुरका घालून काढू नका कित्याक तुम्ही कॉन्फ्लिक्ट मानूक ना तुम्ही कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड करू ना तुम्ही बुरका घालचे ना बुरका घालून हाडलो तुम्ही कित्याक तो आयडेंटिफाय जावपा जाय कोर्टान ऑन द स्पॉट आय विटनेस दिता तशें आयकना आमी कशें आयको तुमच्या मिडिया फुडें तुमकां ऑन द स्पॉट तुमकां आय विटनेस दिल्लो तुमी तशें आयकोंक ना ऑन द स्पॉट तुमकां आय विटनेसान थंय आन्सर केल्ले तुमी तशें आयकोंक ना आमी तुजें कशें आयको तुजें कशें आयको आमी तुजें कशें आयको आमी तुजें कशें आयको आमी तुम्ही आय विटनेस धरना तुम्ही मीडिया फुडें दिला मिडियाक तुम्ही हे करना जाल्यार तुजें कशें आयको आमी वेलिंग करायचं FRI पळय आता हे चॅलेंज केलं FRI हा कित्याक याने आय विटनेस तो सरळ सांगता आपण 15 मिनिटाची बाहेर मिनिटाच्या भितर बसल्या आणि बाहेर सरांनी चॅलेंज केला तुका चॅलेंज केला गाडी सवता कोण मेलो रे मोर आपण वाचलो म्हणटा फाटल्यान थंयसर पॉलिटिक्स चालला तुमचे आपण वाचलो म्हणटा थंयसर तो सीएम तो उलयता सगळे हे तुमच्या फॅमिलीन झाले तुम्ही किती करताले गाड़ी का ड्राइवर इसका ट्रीटमेंट होता है उसे बताया कि एक्सीडेंट किसका हुआ है हमसे कोई भी नहीं तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इतनी ये जो खबरें निकल रही है ना बहुत सारी इसको ना जाइए इससे केस और खराब होता है
आपको सच्चाई बता रहा हूँ, गाड़ी तो एक ही चला सकता है ना, पर वो क्या रहा है कि जज के दिमाग में ऐसा डाल दो कि पता नहीं ये चला रहा था कि वो चला रहा था कि तीसरा चला रहा था, ताकि कंफ्यूजन में किसी को कुछ फायदा हो। ये हम नहीं करेंगे। सीट पर जब लेडी मिलता है ना तब कोई चलाता था, ऐसा सिद्ध होता है। आपको किसने कहा? आपने सुना है ना? सर ने कहा। सुनो मेरी बात, वो उसका एक सीक्वेंस है, मैं जानता हूँ। हाँ। हमने तो अक्यूज को भी इंटरोगेट किया ना कि भाई इस पहलू को कैसे हुआ, तो वी नो द सीक्वेंस कि वहाँ कैसे हुआ, कि चला कौन रहा था, 100% यही चला रहे थे। इसीलिए उस गाड़ी के नीचे आपको जो बियर की बोतल है, अल्कोहल है, वो सब कुछ मिला है, और जो साइड वाली सीट है उससे लेडी का बैग भी मिला है, आपको पता है? नहीं, ड्राइवर के सीट पर लेडी मिलाया पड़ता है ना वो। ड्राइवर का सीट देखिए ये मैं एक ही सवाल कह रहा हूँ, ये सारी चीजें हम खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं। 2 दिन हुए हैं, अभी ये केस इन्वेस्टिगेशन में है, एवरीथिंग इज सब जुडिस। आता है कि कोई लेडी चला रही थी तो हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको भी टच छोड़ा जाए। ठीक है, 100% नहीं बिल्कुल है। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह से ये प्रूव होता है तो हम देख सकते हैं। जो भी है इट शुड बी फैक्चुअल। जब दोनों गाड़ियां निकली उधर और तब उसका हस्बैंड, दोनों का टेस्ट होना जरूरी था। जो ड्राइवर होता है उसी का ही, और जो ड्राइवर है, आप सुनिए, जो ड्राइवर है जिसको हमें पता है, जिसको इसमें जो है बेसिकली जो स्विफ्ट और अल्टो गाड़ी जो थी ना, जो एक्सीडेंट हुए हैं, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया, इसलिए हम उनको ले रहे हैं। कैसा है? पर अल्टीमेटली सजा सिर्फ ड्राइवर को होगी। बराबर। बस एक चीज हमेशा याद सही रखें, जो बोलता भी है। एक्सीडेंट जो चला रहा होता है, जबकि उसके ना कि जो पीछे बैठा है, जो साइड में बैठा है, उनमें से किसी की वो कभी तुम्हारा सही है, लेकिन ड्राइवर के सीट पर कौन बैठता है? ड्राइवर के सीट पर कौन बैठता है? लेडीज जो गाड़ी चलाता उस टाइम लेडीज पे ये आप जानते हो, ए, वही मैं कह रहा हूँ। देखो, जब एक्सीडेंट होने के बाद कौन कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अलग बात है। ना, उनका कुछ और पर्पस था वहाँ पे। आप एक मिनट, गाड़ी को सीट रहता है ना ड्राइवर का, इधर कौन बैठता है? ड्राइवर बराबर है। ड्राइवर बैठा ना, ड्राइवर चलाता है ना गाड़ी, वही सीट में कौन मिल गया? कौन मिला है? अभी ये तुम्हारा सर ने बोला है। एक सीक्वेंस बताइए आपको, वो जो हुआ है वहाँ पे, मेरी बात सुनिए, वहाँ पे कोई एक मुझे सिंपल सी बता दी, या तो हस्बैंड है या वाइफ है, मानते हैं? दोनों में से एक ही हो सकता है ना, दोनों तो नहीं हो सकते। दोनों का आप मुझे स्टेटमेंट एक होना सेकंड, चाहिए था। आप दोनों में नहीं हो सकता डियर। दोनों आप इसी से देखिए, अगर आप केस खराब करते हैं, आप इसी को इन्वेस्टिगेशन में सुनिए मेरी बात, क्या आता है? that is exactly वो जो लॉयर साहब कह रहे हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन निकल के आता है कि नहीं वो लेडी चल रही है, तो शी वुड बी रeleased। इस चीज पे निश्चिंत रहिए, लेकिन एज ऑन डेट वी नो, एज पर देयर इन्वेस्टिगेशन, इसमें ये भाई साहब ये चला रहे थे और इनको सजा मिलेगी, इनको हम बख्शेंगे। That's it। ठीक है, पर आप हमसे कोऑर्डिनेट कीजिए, My lawyer will be on record. फिर हेल्प